बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ बापा, तुवें आमकां तुजे उतरां वरवीं उजवाड दिलाय. आमच्या अंतस्कोना लागीं उलय, आमी हुस्कोत बापा. तुजेच कुर्शे प्रमाणें चलूंक आमकां करपा दी. पातकी सुयेक लागून, काळजाचे दुखीक लागून आमी तुजे थावन पयस पयस पावता. आयज आमकां कृपा आनी आदार दी परत तुजेशी येवंक. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मारिये देवाची माये, आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माये, आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माये, आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी आनी आतां सदां सर्वदा आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्या बाबडीनो, देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. मुन्नेच्या पुस्तकान 4 वेस्परान 23 वळींत, द बूक ऑफ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 4 and verse number 23. मुन्नेचें पुस्तक 4 वेस्वर 23 वळ. तुज्या काळजाची काळजी घेयात, कित्याक ताचे थावन जिविताची जोर ताचे थावन फुट्टा. तुज्या काळजाची काळजी घे. मोगाच्या बाबडीनो, आयज आमी नियाळ करुया. आमच्या काळजांतली कसली जोरी फुट्टात काय? कसल्यो जोरी आमच्या काळजांतली उत्पन्न जातात? What are the kind of springs that come forth, waters that come forth from our heart? मोगाच्या इश्टानो, ह्या जिवितांतल्यान चलता आसतना जायतीं जाणां आमकां दुखयतात. जायतीं जाणां आमचेर आड उपरासतात. जायतीं जाणां आमची खोबरो कोत्तात. जायतीं जाणां आमकां खाला उडोवंक सोदतात. घडयेक तुज्या जिवितांत कोण तरी आहा, पोत्तून पोत्तून तुका दुखयता आनी तुका त्रास कोत्ता. जावंक शकता तुजीच पोतीन, जावंक शकता तुजोच घोव, जावंक शकता तुजी आवय बापूय, तुजी भुरगीं, जावंक शकता तुजी लागशिलीं. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज सर्वेस्पोर देव तुका विचारता. सर्वेस्पोर देव तुका उलो मारता. तुज्या काळजांतली हाका लागून, ह्या अनुभवाक लागून कसल्यो जोरी तुज्या काळजांतली फुट्टात काय? काळजी घे. चोत्रायन चल. तुज्या काळजाचेर तुजी नदर दवर आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताची चवकशी कर. नाजाल्यार मोगाच्या इश्टानो, जशें आमकां हेब्रेवांक बरयली चीट 12 वेस्वर 14 वळ म्हणटा. The book of Hebrew, the letter of the Hebrews chapter 12 and verse number 14. हेब्रेवांक बरयली चीट 12 वेस्वर 14 वळ. सगळ्या लागीं शांतीन जिवंक प्रयत्न कर आनी पवित्रपणान, भाग्यवंतपणान चलूंक प्रयत्न कर. ताच्या विणे कोणाकूच सोमयाक पळोवंक जावचें ना. आनी फुडली ओल आमकां सांगता. वर्स नंबर 15 tells us, पळय, कोणाकूच देवाची कृपा मेळनासतना रावंक फावना आनी विकोटायेची वो कोडसाणेची कोंबऱ्यो तुज्या भितर फुटूंक फावना, जाचे वरवीं जायतो त्रास जाता, जायतीं जाणां मेळी जातात आनी दुसऱ्यांकूय ती दुखयतात. आनी आयज मोगाच्या इश्टानो, घडयेक आमी आमच्या काळजाची काळजी घेवंक ना देखून, घडयेक आमी आमच्या काळजांत कितें चलता ताची चोत्राय दवरूंक ना देखून, आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताचेर आमी लक्ष घालूंक ना देखून, घडयेक आमच्या काळजांत आयज कोडसाणेच्यो कोंबऱ्यो फुट्टात. घडयेक आमच्या काळजांत विकोटायेच्यो कोंबऱ्यो फुट्टात. आनी हाकाच लागून आमी आयज जायत्या पातकार्य आमी पडटा. जायतीं जाणां हांव पळयतां जेन्ना तांच्यान भोगसूंक जायना, जेन्ना आवय बापाचेर भोव करून भोगसूंक तांकां भोगसण दिवंक जायना, तांच्या जिवितांत निसणटोन येता.
तांच्या जिवितान वायट सवयीचे ते सारखे गुलाम जातात आनी एक गुलामपणान चलता चलता तांचे जिवीत एके भाशेन निसंटणाक पावता. मोगाचे इश्टानो, आयज तुज्या काळजांत कितें चलता? तुज्या काळजाची काळजी तूं घेताय काय? तूं काळजाचेर नदर मारता काय? काळजी घेताय आनी तूं चोत्रायेन नदर मारताय काय? म्हज्या काळजान कितें वाडटा? जें कितें तूं तुजें मन लायता तें तुज्या जिवितान वाडटलें. Whatever you set your mental attention to, that will increase in your life. तुज्या जिवितांत तूं जर तुजें लक्ष रागाचेर, विंगासाचेर, ओ बोगसण्याचेर, ओ दुसऱ्यांक त्रास करपाचेर तूं तुजें मन लायताय जाल्यार तुज्या जिवितांत हें सगळें वाडटलें. हें सगळें वाडटलें. मोगाचे इश्टानो, देवाचें उतर आमकां सांगता, बागयोन जुवांवची चीट पयलो आवेसूर, पयली चीट तिसरो आवेसूर आनी 15वी ओळ. 1 John chapter 3 verse number 15. The first letter of Saint John chapter 3 and verse number 15. जे कोण एका भावाचे ओ भयणीचे द्वेष करतात ते प्राणघातकी. आनी आमी जाणात म्हणटा देवाचें उतर, जे प्राणघातकी तांचे भितर सासनीक जिवीत रिगोन उरोना. आयज मोगाचे इश्टानो, आमच्या जिवितांत आमकां सोदायतली मनशां आसत. आयज आमच्या जिवितांत आमकां त्रास करतली मनशां आसत. आयज आमकां निसंटणाक आमचें जिवीत निसंटणाक पावयता तसलीं चिंतनां आमच्या मनांत उप्रासता जायत तांकां लागून. पूण आयज सर्वेस्पोर देव म्हणटा, तुज्या काळजांत कितें चलता ताची काळजी घे. तुज्या काळजांतली फुट्टात जिविताची जोरी, पूण तूं जर तें चोत्रायन सांबाळिना आनी चोत्रायन राखोना आनी तुजें मन हे वाटेन ते वाटेन वेता आनी तुजी चिंतना हे वाटेन ते वाटेन वेतात जाल्यार उगडास दवर तुजें काळजांतलें फुटोंक शकता मरणाची जोरी. सिराकाक बरयल्लें सिराकाचें पुस्तक 21 ओळ. द बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 21 and verse number 11. The book of Sirach chapter 21 and verse number 11. सिराकाचें पुस्तक 21 ओळ. जो कोण मानामेन पाळटा ताजे चिंतनाचेर नियंत्रण दवरता. He who keeps the law controls his thoughts. जो कोण मानामेन सांबाळटा तो आपल्या चिंतनाचेर नियंत्रण दवरता. म्हणजे जो कोण आपले चिंतनाचेर नियंत्रण दवरिना, सांबाळिना, तो देवाचें उतर, देवाचें मानामेंत पाळिना. आयज तुज्या काळजान, तुज्या मनान तूं चिंतनाचेर तूं नियंत्रण सांबाळटाय काय? Do you control your thoughts? Do you bring your thoughts to the throne of God so that they can be subjected to the commandments of God? तुझे चिंतना तू देवाच्या मानामेंताशी हाडटाय काय? देवाच्या मानामेंता प्रमाणे तुझी चिंतना चलतात काय? मोगाच्या इश्टानो, देवाचें उतर आमकां सांगता. The word of God tells us in the letter to the Corinthians, in I think it is 1 Corinthians, the word of God tells us that we take every thought captive. We take every thought captive to obey Christ. Mogacha bablino, the word of God tells us in we have in 1 Corinthians chapter 2, verse number 16. We have the mind of Christ. मोगाचे इश्टानो, आमकां क्रिस्ताचें मन आसा म्हणटा बागयोन पावलो. क्रिस्ताच्या मोना प्रमाणे आमी चिंताव. क्रिस्ताच्या मोना प्रमाणे आमची चिंतना, आमची दुसरी चिंतना न्हय, पूण आमची चिंतना क्रिस्ताच्या मोना प्रमाणे आमी चिंताव. आनी मोगाचे इश्टानो, देवाचें उतर अशेंय म्हणटा की आमी आमची चिंतना देवाचे उतराक, क्रिस्ताक ताचे उतर पाडूंक आमी एके भाशेन आमी ताका नियंत्रणान हाडटा.
and every proud obstacle raised up. In 2 Corinthians chapter 10 verse 5, and every thought captive to obey Christ. मोगाचे इश्टानो, दर एक चिंतप, दर एक चिंतना आमी ताका नियंत्रणां टाव क्रिस्ताक पाडूंक, क्रिस्ताचे मनामेंत पाडूंक. तुजी चिंतना आयज खंयचे वाटेन चलतात काय? In which way are your thoughts leading you? In which way are your thoughts taking you? तुझी चिंतना खंयचे वाटेर तुका वतात काय? तुझी चिंतना रागाची चिंतना जावन आयज विंगासाचे वाटेर तुका व्हरतात काय? आयज तुझी चिंतना तुका तुका रागाचे आनी द्वेषाचे वाटेर वतात काय? मोगाचे इश्टानो, देवाची उतर आमकां सांगता, जेजू आपल्या शिसांक शिकयता आसतना तो म्हणटालो, निमाणे दिसाची होबरो कोत्ता आसतना, ही सेड, लेट नन ऑफ यू बी डिसीव्ड. कोणेच तुमकां फटोवंक फावना, तुमी कोणूच फटोवना जावंक, तुमी फटोवंक उपकारना म्हणटा जेजू आपल्या शिसांक. आनी ग्रेक भाशेन द वर्ड डिसीव्ड इन ग्रीक मीन्स टू बी लेड बाय समवन. कोण तरी तुका एके भाशेन ताचो पाटलावदार करता. Somebody leads you. Deceived means to be led by someone other than God. फटोवप म्हणजे आमी दुसऱ्या कोणाचे पाटलावदार जाताव क्रिस्ताक सोडून, क्रिस्ताचे उतर सोडून, क्रिस्ताचे उतर कुशीन काडून दवरून आमी दुसऱ्या कोणाचे पाटलावदार जाताव. आयज म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी, आयज कोणाचो पाटलावदार तूं जालाय? Whom do you follow other than Christ? Because if you are deceived, you will follow someone else other than God. आनी सर्वेस्पर देव आयज आमकां उलो मारता, डू नॉट बी डिसीव्ड, डू नॉट बी डिसीव्ड. फटोव नाकात. रागाचे, द्वेषाचे, विंगासाचे, संसारीक चिंतनाचे गुलाम जाय नाकात. डू नॉट बी डिसीव्ड. फटोव जावंक आयज सर्वेस्पर देव आमकां उलो मारता. आमच्या काळजांत कितें चलता काय? काळजांत कोणाची राग उप्रासता काय? एक गोडणी आमकां मेळटा आदल्या कोरारान एक गोडणी मेळटा. साम्युएलाचें दुसरें पुस्तक 16 In the second book of Samuel chapter 16. In the second book of Samuel in chapter number 16, the word of God tells us about an incident. देवाची उतर अशें सांगता, जेन्ना दावीद पादशाय आपल्या पुतातावन पडोवन वेतालो. दावीद पादशाय आपल्या पुतातावन धांवतालो, कित्याक आबसालोमान ताका ताची राजवटकी काडून घेतली. 2 Samuel 16, I think it's verse number 5. 2 Samuel 16 and yes, 2 Samuel 16 verse number 5. दावीद राजा बाहुरीम म्हणलेल्या गांवांत पावतोच एक सावलूचे कुडयेचो एक आदी जो राजा आसलो सावळीचे कुडयेचो शिमे नांवाचो गेराचो पूत आयलो आनी तो शिराप घालीत भायर आयलो. चिंत दाविदाची परिस्थिती कितें? दावीद बाडो पडोन वेतालो. आपल्या पुतान आबसालोमान राजवटकी गिरासून घेतलेली ताका धांवडायल्लो आनी ताका मारूंक सोदतालो. आनी दाविदाचें काळीज जोड जाल्लें. दाविदाचें काळीज दुखान बरोवन बारादीक जाल्लें. पूण ओ दावीद पडोन वेतालो. आनी दावीद पडोन वेतालो आपल्याच पुतातावन. हें रोट्टेलें काळीज घेवन, हें दुखवलेलें काळीज घेवन दावीद भायर सरोन वेता तेन्ना हो मनीस, सावलूच्या कुडयेचो मनीस, गेराचो पूत शिमेय आयलो. न्हय बुजवणीची उतरां उलोवन, न्हय मोगाची उतरां उलोवन, न्हय शांतीची उतरां उलोवन, पूण आयलो रागाची, शिरापाची उतरां उलोवन. आनी इफ यू गो टू द नेक्स्ट लायन, आमी पळयता ताणें दाविदाचेर आनी ताच्या सेवकाचेर फातोर मारले. आनी दाविदाच्या मनशांचेर आनी तांचेर फातोर मारले. घडयेक म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, तुजें काळीज बारादीक जाल्लें तेन्ना, तुज्या काळजाचेर जायतीं वजन आसलें तेन्ना, तूं एकसुरपणान चलतालें तेन्ना तुजेशी मनशां आयलीं. तुका बुजवण दिवंक न्हय, तुका आदार दिवंक न्हय, तुका शांतीन तुजे लागीं उलोवंक न्हय,
तुका इल्लोसो आश्वासन दिवंक न्हय, पूण तुका ओदीक बारान चेपोवंक, तुका ओदीक तुजेर वजन घालूंक, तुजेर वायट उतरां उलोवन, तुजेर बोगलांटां घालून, तुजेर वायट उतरां उलोवन तुजें काळीज ओदीक बारादीक करूंक ती आयली. मोगाच्या बाबडीनो, दाविदान साऊलच्या कुटुंबाक कांयच करूं वायट करूंक ना. साऊलून जायते फावटी दाविदाक मारूंक प्रयत्न केले, दाविदान ताका पत्त्याक पत्ते दिवंक ना. साऊलूची चाकरी दाविदान केली, साऊलूक आदार दिलो, साऊलूक जायते सोयीत दिले, साऊलचे साहित्य बरे केले दाविदान. पूण साऊलच्या वायट कोरणीक लागून, साऊलूक गाडयापणान गेलो देखून, साऊलून फाव नासलेली भेटवली देखून साऊलच्या कुटुंबाचेर आनी साऊलचेर खुद देवाचे एके भाशेन नीत आयली आनी साऊलचे कुटुंब ताचे निसंटनाक पावले, काबार जाले. तेन्ना मोगाच्या इश्टानो, दाविदाक कांयच एक दावीद चुकोवंक ना. दाविदाक जाय जाल्यार साऊलूक मारूंक जातालें, पूण दाविदान साऊलचेर हात उबारूंक ना. हें म्हणून की साऊलू देवाचो मागलेलो मनीस, देवाचो मागलेलो राजा. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो, दाविदाक हें जें शिमेय म्हणटालो तें फावो न्हय आसलें. David did not deserve what Shimei was saying. गुडेक तुका फावो न्हय जें तुजे विशीं लोक उलयता. गुडेक तुका फावो न्हय जें तुजे विशीं जायती मनशां उलयतात. आयज तुजे विशीं आड ती उलयतात, तुजेर बोगलांटां ती घालतात, तुजें नांव ती उबयतात, तुजें नांव ती पिड्यार करतात, तुजेर वायट वायट उतरां उलोवन तुजें काळीज दुखयतात. पूण म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, आयज तें तुका फावो न्हय. पूण तुजो देव आयज तुका म्हणटा, दाविदान कितें केलें ताजेर तुजें लक्ष घाल. तुजें काळीज आयज दुखवलां जाल्यार, तुजें काळीज आयज रोडटा जाल्यार, तुज्या काळजांत आयज जायते भार चेपलेले आसा जाल्यार, दाविदान कितें केलें तें चिंत आनी तुजें मन बदल. मोगाच्या बाबडीनो, इफ यू लूक अहेड, फुडली ओळ आमी पळयलें जाल्यार, शिमेन शिरापून म्हणलें, भायर सोर प्राणघातक्या, भायर सोर वायट मनशा, अशें म्हणून ताणें शिराप घातलें. आनी फुडें कितें जालें आमी पळोवया. वर्स नंबर 8, लूक एट वर्स नंबर 8. तो म्हणटा, तुका हें फावो कित्याक तूं एक रोगताचो मनीस, तुवें साऊलूक जिवेशी मारलोय, आख्या साऊलाची कुटुंबाक तुवें जिवेशी मारलें, आनी ताका लागून देवान तुजी राजवटकी तुज्या पुताच्या हातान दिल्या. आनी तुजेर आयज नास तुजेर आयला, निसंटन तुजेर आयला. तुका हें फावो अशें ताणें म्हणलें. इफ यू लूक एट द नेक्स्ट लायन, मोगाच्या बाबडीनो, दाविदाचो एक सांगाती, दाविदाचो एक झुजारी अभिशाय नांवाचो झेरुयेचो पूत ताणें राजाक म्हणलें, हे सुण्यान सोमिया तुजेर कित्याक शिराप घालचें? हांव वचून ताजी शीस खातोत्ता, ताजी गोमटी खातोत्ता, ताका काबार करता, हांव वचून ताका मरणाक पावयता, अशें अभिशाय झेरुयेचे पूत दाविदाक सांगता. मोगाच्या इश्टानो, हें गुडेक आमच्याय मनान येता, हांवें हें सगळें कित्याक आयकुचें? ताचें नांव पिड्यार केल्या म्हज्यान कित्याक जायना? हांव म्हाकाच कित्याक हांव एके भाशेन राखचो ना? कोण म्हजे राड उलयता, हांव तांची राड उलयतलो. कोण म्हाका वायट करता, हांव तांचेर वायट करतलो. कोण म्हजे रात उबारता, हांव तांचेर रात उबारतलो. हे गुडेक म्हजें आमचें चिंतन जातात, हे गुडेक आमची चिंतप जाता, हे गुडेक आमचें उलोवप जाता. आमकांय जाय तशेंच करूंक तो कोत्ता, ताका दाखयतलो. पूण मोगाच्या बाबडीनो, दाविदान कितें म्हणलें तें आयक. इफ यू लूक एट द नेक्स्ट लायन, पूण राजान म्हणलें, तुमकां हांवें कितें करचें? झेरुयेचे पुता, तो जर म्हाका शिरापता, कित्याक सोमियान ताका म्हणला दाविदाक शिराप घाल, जाल्यार कोण म्हणूंक शकता तुवें अशें कित्याक केलां? दावीद एके नवे नोदरेन हें पळयता. डेविड लुक्स एट द कर्सिंग इन अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. दावीद म्हणटा, देवान जर ताका सांगलां म्हजेर शिराप घाल, हांव कित्याक ताका म्हणून तुवें अशें कित्याक केलें? गुडेक मोगाच्या इश्टानो, आयज सर्वेस्पोर देव तुका अशें म्हणूंक सोदता.
आयज घुडेक तुजो घोव तुका सोतायता आनी तुजें काळीज दुखयता जाल्यार घुडेक देव ताचे वरवीं तुका भाग्यवन करूंक सोदता. घुडेक आयज तुजी बायल तुका सोतायता, त्रास दिता, तुका मान दिना, तुका रिस्पेद दिना, आयज तुजें काळीज दुखवलां जाल्यार म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी आयज ताचे वरवीं तुका उदीक ताका जेजू म्हणटा तूं म्हाका लागीं सोर, हांव तुका मान आनी रिस्पेद दितलो. घुडेक तुका जर दिसता तुज्या भावांनी तुज्या भयणींनी तुका बाटबेसाची वांटो केले तेन्ना घुडे तुका फावो तशें दिवंक ना आनी तुजें काळीज आयज पासून रडटा. आयज पासून तूं चिंताय हांव तांकां एक दीस दाखयतलो. घुडेक तूं तांचे लागीं उलोयनाय. आयज तूं रागान विंगासान भोंवताय. म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी हे उगडास कोर. तुजो देव तुजेर नदर घालून आसा. तूं जर तुकाच राखूंक तूं प्रयत्न करता जाल्यार देव तुका राखोंक शकना. If you try to defend yourself, the Lord cannot defend you. But if you let the Lord defend you, He will take care of what needs to be done. तूं जर तयार आसाय तुजो फुडार, तूं जर तयार आसाय तुजे हक, तूं जर तयार आसाय तुजो अधिकार देवाच्या हातान दिवंक जाल्यार तो तुजे हक राखतलो, जाल्यार तो तुजो अधिकार राखतलो, जाल्यार तो तुजो फुडार राखतलो. But you must be ready to let your future, your rights, your authority into the hands of God so that He can defend you, so He can take care of your authority, so He can take care of your rights. Do not let the world tell you that you must defend your rights. Let the Lord defend your rights. So मी तुजो अधिकार तो राखूं, so मी तुजे हक राखूं, पूण तुजो राग, तुजो विंगास, तुजी वायट चिंतना सुम्याच्या हातान सोड आनी एके नवे नदरेन पळय. जशें दाविदान म्हळें म्हाका जर देवान शिराप घाल म्हूण ह्या मनशाक सांगला जाल्यार हांव ताका कित्याक म्हणू, तूं कित्याक म्हणटाय. तूं एक उदाहरण हांव घेता मोगाच्या बाबडीनो. एक काणी आनी एक काणी वरवीं आमी जायते शिकोंक शकतात. एका शेतकामत्याक एक गाडो आसलो. अ फार्मर हॅड अ डॉंकी. आनी मोगाच्या बाबडीनो ह्या गाडवान जायतो वावर केल्लो. ह्या फार्मराक, ह्या मनशा खातीर जायती चाकरी ताणें केल्ली. आनी हळू हळू हो गाडो जाणटो जालो, ताजी पिराय वाडली आनी हो गाडो कुड्डो जालो. This donkey became blind. आनी एक दीस हो गाडो चलता चलता एका बांयंत पडलो. He fell in a well. आनी मोगाच्या बाबडीनो हो गाडो हो बांयंत आसतना, बांयंत उदक नासलें, बांयंत सुकलेली आसली. तेन्ना ह्या फार्मरान म्हणलें हे गाडवाचो तो कांय फायदो ना. आदीं काम केलां ताणें पूण आतां ताचो कांयच फायदो ना. तो कुड्डो, कामाक तो उपकारो ना, तो फकत जेवता खाता कित्याकूच उपकारो ना. आनी ताका लागून कित्याकूय जाल्यार ही बांय हांव पुरोवचो आसलो. आतां बरी संदी हा, ही बांय पुरोयता आनी तो गाडो भितरूच आसूं दी. I will bury the donkey inside this dry well because anyway the donkey is useless. तेन्ना ताणें कोणें कामदारांक आपयलें आनी ताणें म्हणलें ह्यो गाडो भितर आहा तो कित्याकूच उपकारो ना, हांव ताका पुरोयतां आनी ही बांय म्हाका पुरोवंक जाय. आनी ताणें माती फोडोन कायल भरून हे बांयत उडोवंक ते लागले. आनी जेन्ना ही माती ह्या गाडवाचेर पडले हो गाडो खूब रडलो, चिंतोन ह्या म्हज्या दोनयाक हांवें इतली ताची चाकरी केल्ली, ह्या म्हज्या दोनयाची जायती हांवें चाकरी केल्ली, ताचे बारादीक वचोन हांवें उबारून व्हेल्ले, ताका म्हजे फाटीर घेवन हांवें भोंवडायल्लो, जायते हांवें काम केलें ताचे खातीर. पूण आयज तो म्हाका जितोच पुरोयता. आयज म्हजेर तो माती उडोवन म्हाका पुरोयता ह्या सुकलेले बांयंत. आनी तो खूब रडलो. मोगाच्या बाबडीनो आनी घोडेक आनी तेन्ना जशी ह्या गाडवाचेर माती पडटाली, हे गाडवान एक कोळ्ळें गाडव जावन पासून हे माती चड ताच्या फाटीर उरोना. तो जर फाट हालयता जाल्यार
If he shakes off his back, the mud doesn't remain on his body. आणि जशे जशे ते कायल भरून भरून माती उडयताले तेन्ना हे गाडवान मोगाच्या इश्टानो आपली फाटी वयली माती एके भाशेन आलोवन उडयली. आणि जशे जशे ताजे फाटीर माती पडटाली तो आलोवन ताजी फाटी वयली माती तो खाला उडयतालो आनी तो मातयेचेर चडटालो. जशी जशी माती पडली ही तो माती आलोवन उडयतालो आनी मातयेचेर चडटालो. मोगाच्या इश्टानो तुझे आनी मागीर ओडू ओडू जशें जितलें ओदीक माती ताचेर पडटाली तितलें ओदीक तो ओयर ओयर चडटालो. आनी निमाणें ही बांय बोल्ली आनी हे बांयतलो तो चलोन भायर येवंक शकलो. मोगाच्या बाबा मोगाच्या भयणी, घडयेक आयज तूं रडटाय कित्याक लोक तुजेर चिकोल उडयता, माती उडयता. घडयेक आयज तूं बांयत पडलेलो आहा. आयज हे बांयत एकसूरपणान तूं रिगलेलो आहा आनी ते एकसूरपणान तुका आदार दिवचे सुवातेर, तुका बुजवण दिवचे सुवातेर, तुका तेंको दिवचे सुवातेर लोक तुजेर चिकोल आनी माती उडयता. पूण उगडा जोर, ती माती घेवन ते बारान तूं चेपो नाकाय. लोकाची माती, लोकाचो चिकोल, लोकाचो द्वेष, लोकाचो राग, लोकाची उतरां, लोकाचो बोडबोड हे घेवन तूं ते मातये खाला चेपो नाकाय. पूण ते मातयेचेर चोड आनी तूं वयर चडटलोय. आनीक माती पडून दी ताचेर तूं चडटलोय, आनीक माती पडून दी ताचेर तूं चडटलोय आनी चडून चडून एका दिसाक हे बांयतलो तो भायर सरतलोय. One day you will climb out of the well because you decided to throw the mud off your back and not carry it. Do you have the courage to shake the mud off your back and climb on the very mud which they threw on you to in a way cover you? I tell you, you will rise. You will rise. तू वयर चडटलोय आनी चडून एका दिसाक ये काळोखाचे बांयतलो तूं भायर सरतलोय. कित्याक तुवें तुजेर न्हय तुज्या देवाचेर तुवें विश्वास दवरलोय. You will climb out because you trusted not in yourself. You trusted not in human beings. You trusted in the Lord who's able to lift you out of the well through the very things they threw on you. मोगाच्या इश्टानो, आयज सर्वेस्पोर देव तुका म्हणटा. If you look ahead in 1 Samuel chapter 16, sorry, 2 Samuel and chapter number 16, the word of God says, मोगाच्या इश्टानो, if you see the next line, verse number 9, sorry, verse number 11, दाविदान अभिषायक आनी सगळ्या ताज्या चाकरांक म्हळें, म्हजोच पूत म्हाका काबार करूंक सोदता आनी हो बेंजामिनचो कुडयेचो म्हाका कित्याक काबार करचो ना? ताका सोडात. तो म्हाका शिरापून दी कित्याक सोम्यानूच म्हाका शिराप घालूंक ताका हुकूम घाला. David gives his servants a new perspective. He tells them that the Lord has asked him to curse me. सोम्यान ताका अशें करूंक घडयेक सांगलां आनी ताका लागून तो शिराप घालता जाल्यार घालून दी, कांयच परवा ना. Let him curse. If you see the next line, फुडली ओळ आमी पळोवया. दावीद आनी verse number I think 12. It may be that the Lord will look on my distress and the Lord will repay me with good for this cursing of me today. घडयेक सोमी म्हज्या दुखाचेर, म्हज्या खोस्टाचेर तो नदर घालीत आनी घडयेक सोमी म्हाका हे जें वायट आयज जाता ताका लागून घडयेक म्हज्या जिवितान बरेंपण हाडीत. The Lord wants to bring good in your life through the pain you experience. तुझ्या कोस्टा वरवीं, कोस्ट तूं अनुभवताय तातूंतल्यान एके भाशेन म्हज्या भयणी भावानो सोमी तुझे जिवितांत बरें हाडूंक सोदता. तूं आसाय तयार ये नोदरेन तुजे अनुभवाचेर नदर मारूंक. तूं आसाय तयार तुजे काळजाचेर नदर मारूंक की ह्या काळजान जें कितें तुजें दूख आसा, काळजान जें कितें त्रास आसा ताचे वरवीं तुज्या काळजांत विकोटायेच्यो आनी कोडसाणच्यो कोंबऱ्यो फुटोना जावंक, पूण बरेपणाच्यो, मोगाच्यो, बोगसोण्याच्यो आनी जिविताच्यो कोंबऱ्यो फुटोंक.
Let the shoots of life come forth. Let the springs of life come forth from your heart. आणि तेच मोगाच्या बाबून आमकां मेळटा जुआंच्या शुभ वर्तमानान 7वे आवेस्वरान in the Gospel of St. John chapter 7, I think it's verse 39. Gospel of St. John chapter 7 and verse number 39. Verse number 39. See verse 38. Verse number 38. Out of the believer's heart shall flow rivers of living water. सत्मंतल्या मनशाच्या काळजांतल्यान जिव्या उदकाच्यो झोऱ्यो फुट्टल्यो. म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी, हांव आनी तूं सत मानताय जाल्यार, हांव आनी तूं खऱ्यांनीच भावार्थी मनशां जाल्यार, हांव आनी तूं देवाची मनशां जाल्यार, हांव आनी तूं भोगसण्याची मनशां जाल्यार, हांव आनी तूं आमच्या काळजाची काळजी घेतली मनशां जाल्यार, आमच्या काळजाच्या काळजांतल्यान जिविताची झोरी फुट्टल्यो, जिविताचे उदकाच्यो झोऱ्यो फुट्टल्यो, जाचे वरवीं दुसऱ्यांक आमी आमंत्रण दितले, आपयतले देवाच्या उजवाडान. आमचें काळीज आमी उक्तें करुया आयज. आमच्या काळजांत समज खोडसाणीच्यो कोंबऱ्यो फुटोंक सुरवात जाल्या जाल्यार आमी त्यो आयज उक्ते करून देवाचे कृपेन ते धुवन काडूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हाचे वरवीं देवाचो आदार, देवाचो तेंको, देवाचें बरेपण, देवाचो मोग आमी आमचे वरवीं दुसऱ्यांक दिवया. मोगाच्या बाबडीनो, उगडास दवर. सर्वेस्पोर देव आमकां पळयता आमचे ओय ओय जावंक आनी ना ना जावंक. Let your yes be a yes, let your no be a no. Everything else, Jesus said, comes from the devil. मोगाच्या बाबडीनो, तुजो ओय ओय जावं दी, तुजो ना ना जावं दी, बाकीचे सगळे मोगाच्या इश्टानो देवाथावन न्हय, संवसाराच्या राजकुमाराथावन म्हणजे देवच राथावन येता. फ्रॉम द डेव्हल इट कम्स. दॅट द मे बी कम्स फ्रॉम द डेव्हल. आयज घडये एक संवसार तुका सांगता, महादेवाचे शुभ वर्तमान 5वा आवेस्वर 30 आनी 7वी बोल. तुझो ओय ओय जावं दी, तुझो ना ना जावं दी. एनिथींग मोर दॅन दीस. हाज्याकून कितेंय सुबेज देवाथावन न्हय, देवच राथावन येता. मोगाच्या इश्टानो, आयज संवसारांत आमकां उलो मारतात, आमकां सांगता देवाचो कायदो पाळूंक जायना, देवाचो कायदो पाळूंक आमच्यान जावचो ना, देवाचो कायदो तो आयकूंक बरो पूण पाळूंक जावचो ना म्हणटा आयचो संवसार. The world tells us that you and I cannot obey the word of God. It is too hard, it is too difficult. And so they tell us, sometimes you'd obey, sometimes it's not possible to obey. केन्ना उतर पाडूंक जाता, केन्ना उतर पाडूंक आगोड जातलें. ताका लागून हो संवसार आमकां सांगता. आनी आयज काल काळीज रोडटें सांगूंक जायते पावटी थोडी जाणां इगोर्ज मातयेन पासून म्हणटात that the teachings of the church cannot be practiced and cannot be lived. पूण मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना देव आमकां सांगता बोक्षी, सर्वेस्पोर देव आमकां म्हणटा बोगसणें ताका कसलोच कॉम्प्रोमायज ना. अशें न्हय की ह्या परिस्थितीन बोगसणें दिवची गरज ना, त्या परिस्थितीन बोगसणें दिवची गरज ना. देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्रोमायज. मोगाच्या बाबडीनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो न्हय कायदे मोडूंक. जेजून म्हळें, आय हॅव नॉट कम इनटू दिस वर्ल्ड टू अबॉलिश द लॉ, आय हॅव कम टू फुलफिल द लॉ. हांव आयलो ह्या संवसारांत न्हय देवाचें उतर काडून उडोवंक, पूण हांव आयला ह्या संवसारांत, हांव आयला ह्या संवसारांत हें देवाचें उतर पुर्तें करूंक, सुपूर्ण करूंक. तर मोगाच्या इश्टानो, उगडास दवर. आयज जर देवाचो कायदो हांगासर आसा, ह्या जाग्यार आसा, आनी आमचें काळीज खाला आसा, our hearts are low, we are not there, but the Lord did not come to tell us you can bring the Lord down. देव ह्या संवसारांत मनीस जावंक ना, देवाचें उतर आनी देवाचें मानमेंत घाला हाडूंक. पूण देव आयलो आमकां उबारून, आमचें काळीज वयर काडून देवाच्या मानमेंत पाळूंक जाता तसलें करूंक.
जशें आमकां बागयोंत आथेनासियस म्हणटा, बागयोंत आथेनास सेंट अथनेशियस ऑफ अलेक्झांड्रिया तो म्हणटा, the Son of God became the Son of Man so that the sons of men may become the sons of God. देवाचो पूत मनीस जालो, मनशाचे पूत तांकां वयर उबारून देवाचे पूत करूंक. देवाचो पूत मनीस जालो, मनशाच्या पुतांक उबारून तांकां देवाचे पूत करूंक. न्हय जल्मांक पूण न्हय not through birth but by grace. आनी मोगाचे इश्टानो, आमकां आगोड जातले देवाचे मानामेन पाडूंक, आमकां सोबेनूय देवाचे मानामेन पाडूंक आमकां पूण देव उबारता आपले कुरपेन आनी आमकां राजी करता, आमकां तयार करता, आमची काळजां तयार करून आमकां देवाचे मानामेंत पाडूंक God lifts us up so that our yes can be a yes, our no can be a no. Everything else comes from the devil. मोगाचे इश्टानो, आयज सर्वेस्पोर देव तुका आनी म्हाका उलो मारता. सर्वेस्पोर देव तुका आनी म्हाका उलो मारता. आमची काळीज उक्ते करूंक आनी हे उक्त्या काळजांत देवाचो उजवाड घेवंक. आयज जर तुका कोणूय सोतायता, आयज जर कोणूय तुका त्रास कोत्ता, मोगाचे इश्टा, मोगाच्या बाबा, मोगाच्या भयणी, आयज देव तुका उलो मारता. काळजांत तावन बोगसोणें दी. The Lord says, forgive. Matthew शुभ वर्तमानांत 5:22. The Gospel of Saint Matthew chapter 5, I think 23 and 24, the word of God tells us. That when you come to offer your gift at the altar, if you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother and sister, then come and offer your gift. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, देवाचें उतर म्हणटा, तूं जर आल्तारा मुखार तुजें देणें घेवन येताय तेन्ना तुका जर उगडास येता तुज्या भावाक वा तुजे भयणीक तुजेर आड कितें आसा म्हणून, जाल्यार तुजें देणें थंयसरूच सांड. वच तुज्या भावा आनी भयणी लागीं संधान कर आनी मागीर उपरांत तुजें देणें आड आनी भेटय. म्हणजे देव जाणा आमी म्हणटले, हांव म्हाका कांयच ना, म्हजो भाव म्हजी भयण ताका कितें तरी आहा, पूण देव म्हणटा ताका कितें आसलें जाल्यार पासून तूं वच. देव म्हणिना मोगाच्या इश्टानो, देव म्हणिना की तुका कितें आसा जाल्यार तूं वच. देव म्हणटा तुज्या भावाक वा तुजे भयणीक कितें तरी आसा, तांच्या काळजान तुजेर हाड, तूं वच. You go. Even when your brother or your sister has something against you, गोडेक तुका फावना, गोडेक तुजेर निरपराधी जावन तुजेर बोगलांडा घालतात, गोडेक जशें दाविदाक फावनूय आसलें आनी शिमे ताका शिराप आनी चिउत्रांनी उलयतालो, ताजेर फातोर मारतालो, ताका मरण मागतालो, तेन्ना मोगाच्या इश्टानो दावीद म्हणटा, म्हाका गोडेक अशें म्हणूंक देवानूच ताका हुकूम घाला. गोडेक तुज्या बाबाक तुज्या भयणीक तुका सोतावंक देवान परवानगी दिल्या. न्हय तुका वायट करूंक, पूण तुका बागीवंतपणान वाडूंक. तूं पडलेल्या पडून आसलेल्या बांयन तुला उबारूंक, त्या चिखलांत उबारूंक, ताचे वरवीं तूं ह्या संवसारांत एक स्वतंत्र मनीस कसो जिवंक. गॉड वॉन्ट्स यू टू बी फ्री. देवाक जाय तूं स्वतंत्र जाल्लो. देवाक जाय तूं नितळ काळजाचो मनीस जाल्लो. देवान म्हणा in the Gospel of Saint Matthew chapter 5 verse number 8, माथेवाचे शुभ वर्तमान 5:8 बोल, काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. म्हणजे काळजान मेळी ती शिरापलेली ती देवाक पळयोवची नात. Blessed are the pure in heart, they will see God. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, तुजो देव तुका आयज उलो मारता. तुजे काळजाची काळजी घे. तातूंतल्यान कितें फुट्टा, कसल्यो जोरी फुट्टात. जी जोरी फुट्टा ताचे वरवीं जिवीत येवं दी. जे जोरी वरवीं
जिवीत येवं दी न्हय मरोण. तुज्या काळजाचे जोरींतल्यान आयज बरेंपण येवं दी. तुज्या काळजांतल्या जोरींतल्यान आयज बोगसणें येवं दी. तुज्या काळजांतल्या जोरींतल्यान आयज उजवाड येवं दी. तुज्या काळजांतल्या जोरींतल्यान आयज देवाची बेसांवांनी देण येवं दी. आनी ताचे वरवीं तुजें काळीज नितळ जातलें आनी तूं देवाक पळयतलोय. आनी मोगाच्या बाबा मोगाच्या भयणी, सोंपयता आसतना एक कोरी गोडणी सांगून सोंपयता. गोडली 19व्या शेंकड्यांत एक बाग्योन जेराड माजेला म्हणलेलो, सेंट जेराड माजेला, रिडेम्प्ट्रिस संस्थेचो एक ब्रादर तो मोटवाशी पाद्री न्हय. आनी हो तरणाटो सुमार 48 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो. पूण तरणाटो आसतनाच सारको भाग्यवंत म्हणून ताजें नांव सगल्यांक फांकी जाल्लें. आनी ताजे संस्थेचो जो स्थापणार भाग्यवंत आल्फोन्स लिगोरी, द फावंडर ऑफ द रिडेम्प्ट्रिस, ताणें ताका अधिकार दिल्लो एका माद्रीच्या मोठाचो तो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आसलो. तो जोरी पाद्री न्हय आसलो, इतलो भाग्यवंत देखून ताका ताणें चार्ज दिल्लो. ही वॉज इन चार्ज ऑफ डिरेक्टिंग द नॉविसेस अँड डिरेक्टिंग द नन्स इन अ पर्टिक्युलर कॉन्वेंट. आनी एक दीस एक चेडूं थंयसर माद्र जावंक आयलें. आनी हें चेडूं थोडे म्हयने थंयसर रावल्या उपरांत तें भायर सरलें. आनी माद्री जावंक ते कॉन्वेंटांतले भायर सरलें. आनी मागीर ताणें सगलो लोक ताका विचारूंक लागले, बाय तूं कित्याक भायर सरलें? ते काळार लॉज जाताली सांगूंक, कित्याक ताका तें जिवीत ताज्यान जिवंक जावंक ना म्हणून. ताका लागून हे चेडवान एक काणी घडली आनी एका पाद्रीक वचून सांगलें. आनी काणी घडटाना हें चेडूं बरें हुशार आसलें सारकें. एके भाशेन शी वॉज अ वेरी कनिंग गर्ल. आनी तिणें कितें केल्लें, तिणें एका डायरीचेर बरोवन दवरलेलें सगलें. केन्ना हो भाग्यवंत जेराड आयलो, कित्याक तेका खबर आसलें की सगल्यांक भाग्यवंत जेराडचें नांव फांकी आसलें, कित्याक जायत्यो मिलाग्री तो कुत्तालो आनी तो भाग्यवंत मनीस म्हणून सगल्यांक खबर आसलें. आनी ताका लागून ताणें जर कितें खबरो केलें जाल्यार कोणूच ताजें सोत मानचें ना म्हणून ताका खबर आसलें. ताका लागून हें चेडवान सगलें डेट बरोवन दवरलें. केन्ना तो आयलो, खंयचे माद्रीक तो मेळ्ळो, खंयचे नॉवीस म्हणजे जे माद्र जावंक शिकता ते चेडवा लागीं केन्ना तो मेळ्ळो. आनी हें खरें तो मेळ्ळलो. पूण तो मेळ्ळलो न्हय एका धांपलेल्या रुमान. तो मेळ्ळलो उक्तें सगल्यांक दिसता तसल्या जाग्यार. आनी तो मेळ्ळलो फकत तांकां आत्मीक मार्गदर्शन दिवंक. आनी मोगाचें इश्टानू, पूण हे चेडवान सांगलें, हे पाद्रीक सांगलें की हें थंयसर सगलें मेळेपण चलता. आनी तेन्ना हे पाद्रीन म्हणलें, पूण तो जेराड तो भाग्यवंत न्हय. ताणें म्हणलें, तो भाग्यवंत न्हय, तो सारको मेळो मनीस. आनी तिणें म्हणलें, ताणें म्हणलें अशें हांवें डायरी बरोवन दवरलां. हांवें पळयलां खंयच्या दिसाक खंयच्या माद्री बरोबर खंयच्या चेडवा बरोबर तो एकसूरपणान मेळ्ळलो. हें सगलें हांवें हळू वचून हांवें पळयोवन हांवें बरोवन दवरलां तिणें म्हणलें. आनी डायरी ते पाद्रीक दिलें. आनी पाद्री सारको उचांबूड जालो. तें घेवन तो बिस्माशीं गेलो. बिस्मान घेवन आल्फोन्स लिगोरीक आपयलें. आनी आल्फोन्स लिगोरीक म्हणलें, पळय तुज्या मोठान कितें चलता, तुज्या माद्रीच्या मोठान कितें चलता. सगलें मेळेपण, सगळें काळोख, सगलें पातोक. ते जेराड तो सारको वायट मनीस, ताका तुवें कसो म्हणून अधिकार दिलोय. आनी तेन्ना भाग्यवंत आल्फोन्स लिगोरी आयलो परत दुखाबुरीत जावन. आनी ताणें जेराडाक आपयलो. आनी जेराडाक म्हणलें, असली तुजी राड बोगलांट आहा, तुका कितें म्हणचें आहा. तूं उमके माद्रीक ह्या दिसाक मेळ्ळलो, तुवें उमक्या ते नॉविसाक ह्या दिसाक मेळ्ळलो, तुका कितें म्हणचें आहा. जेराडान उतर म्हणोंक ना. जेराडो गोच रावलो. ओगेपण ताणें सांबाळलें. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो ओगेपण सांबाळटूच आल्फोन्स लिगोरीन ताका फारीकपण दिलें. एकसूरपणान एकाच रुमान भितर रावंक. मीस ना, कुम्याव ना, कांयच ना. पिराजीत करूंक, मागणें करूंक ताका एके भाशेन बोणकोणींत घालो.
आनी जेराड थंयसरूच रावलो. 9 म्हयने एकसूरपणान ताच्यो खबरो केल्यो, ताचे वायट उलयलें, ताका ताचे विशीं ताचेच भाव मोठवाशी सगळे ताचे राड जाले. आनी ताणें म्हणलें हो सारको वायट मनीस. आनी मोगाच्या बाबडीनू 9 म्हयन्या उपरांत हें चेडूं सारकें तें पिडेस जालें, मरणाचे तोडणेर पावलें. तेन्ना हे चेडवान त्या पाद्रीक परत आपयलें. परत आपोवन पाद्रीक सांगलें, पळय हांवें जें कितें सांगलेलें तें सगलें फट. तो भाग्यवंत मनीस. म्हाका लॉस जाली देखून ते कॉन्वेंटांतलें भायर सरूंक तेका लागून हांवें तें घडोवन सांगलां. आनी हांवें तें डेट सगलें ताकाच लागून बरोवन दवरलेलें. आनी म्हाका बोगोस ताका सांग म्हाका बोगोस म्हणून. तेन्ना हे पाद्रीन म्हणलें हें सगलें बरोवन घाल. बरोवन घेतलें ते चेडवा लागीं आनी घेवन गेलो बिस्माशी. आनी बिस्मान वाचून बिस्म सारको दुखेस जालो, कित्याक ताणें फारीकपण दी म्हणलेलें भाग्योन जेराडाक. आनी ताणें आल्फोन्स लिगोरीक आपयलें आनी म्हणलें पळय तुजो पूत जेराड, तुजो मोठवाशी भाव जेराड भाग्यवंत मनीस, ताका फावो न्हय तेन्ना आमी ताचेर फारीकपण घालां. आनी तेन्ना आल्फोन्स लिगोरी रडलो, खुशालूय जालो पूण रडलो. आनी धांवी आयलो परत येवन जेराडाक आपयलो. जेराडाक बोणकुणींतलो भायर काडलो 9 म्हयन्या उपरांत. ताणें ताका विचारलें, म्हज्या बाबा ते चेडवान सगलें सत्तें सांगलां, पूण म्हज्या पुता जेन्ना हांवें तुका विचारलें तुवें अशें केलां काय म्हणून तूं हो कित्याक रावलोय. तेन्ना जेराडान म्हळें म्हज्या दोनयाचेर जेन्ना बोगलांटां घालीं तो ओगो रावलो, हांव कसो म्हूण उलोवंक शकतालो. When my Lord was accused, he was silent. How could I speak? मोगाच्या बाबडीनो, आयज घडयेक तुजेर बोगलांटां आसात. आयज घडयेक तुजें काळीज दुखवलां. आयज घडयेक तुजें काळीज रडटा. पूण म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, जेराडा भाशेन हांव म्हणूंक शकता काय? जेराडा भाशेन हांव राग नासतना, विंगास नासतना, वायट उतरां उलयनासतना हांव म्हणूंक शकता काय? म्हजो सोमी ताजेर निरपराधी आसतना बोगलांटां घालीं तेन्ना तो गो आसलो. हांव कसो उलोवंक शकता? हांव कसो पत्ते दिवंक शकता? हांव कसो विगास येवंक शकता? हांव कसो रागान बोवंक शकता? हांव कसो कोळसांच्यो कोंबऱ्यो म्हज्या काळजान फुटोवंक दिवंक शकता? हांव कसो विखटाच्यो कोंबऱ्यो म्हज्या काळजान कसो फुटोवंक दिवंक शकता? म्हज्यान तें जावचें ना. ताचो उजवाड म्हज्या काळजान येवंक दी आनी ताचे वरवीं जिविताच्यो कोंबऱ्यो, मोगाच्यो कोंबऱ्यो, बोगसण्याच्यो कोंबऱ्यो आनी जिविताच्यो जोऱ्यो फुटोवन दी आनी ताचे वरवीं बरेपण येवं दी. आनी हें जाले उपरांत सगल्या लोकांनी म्हळें जेराड भाग्यवंत. सगल्यांनी म्हळें जेराड सारको भाग्यवंत मनीस. पूण भाग्यवंत जेराडान म्हळें, ताणें अशें म्हळें, जेन्ना लोकांनी म्हजेर बोगलांटां घालीं तेन्ना हांव लोकां मुखार पडलो, पूण देवा मुखार पडूंक ना. आनी आयज जेन्ना लोक म्हाका मानता, आयज लोक म्हाका वयर काडटा, आयज लोकां मुखार हांव चडलो पूण देवा मुखार हांव चडूंक ना. हांव थंयसरूच आहा. When the people accused me, I fell before man, but I did not fall before God. Now when the people praise me, I rise before man, I do not rise before God. I'm in the same place. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, हें खरें भाग्यवंतपण. आयज तुजें काळीज कसल्या कोंबऱ्यो फुट्टात काय, कसली जोरी फुट्टात काय. जशें सुरवातेक सांगलेलें, मुन्नेचें पुस्तक 4:23 ओळ, The book of Proverbs chapter 4 verse 23. सगल्या काळजी घे तुज्या काळजाची आनी तातूंतल्यान जिविताची जोरी फुट्टात. जिविताची जोरी तुज्या आनी म्हज्या काळजांतली फुटोवन दी. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जे थंय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव जापू जेजू. भाग्यवंती मारी देवाची माय, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां सदां सर्वदा आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी.